म्हापशा दुळेर हांगासर सगलांनी प्रजापती हांच्या मिठाईच्या दुकानाचेर अन्न आनी वखदां खात्यान धाड मारली। एफडीएन सुमार 3 लाखांची मिठाई जप्त केल्या। ही मिठाई बुरशेपणान नितळसाण बाळगिनासतना तयार करताले अशी माहिती अन्न आनी वखदां खात्याचे ऑफिसर राजीव कोरडे हांणी दिल्या। RDX गोवा खातीर म्हापशेच्यान सुशील शुक्ला। माल तेंचो फुडें माल सोंपता हें सुद्दां जिलेबीन ते एलाम घालता कित्याक ते 15-20 दीस तुमचे शॉपार माल घट्ट उरता आनी बरो उरता। ही ड्रायव्ह तुमची फुडें चालू आमचो ड्रायव्ह चालू केला चवथीच्या निमतान आनी अशें आमी हांगा सुंदर फ्रूट प्रोडक्ट्स ह्या प्रमायसिसान पावलेले आसा आनी हांगा आमकां खूब नॉन कंप्लायन्स मेळ्ळा। एक तर तो अनहायजिनीक प्रिपेर करतालो, दुसरें तेजें पॅकींग सारकें नासलेलें, विदावट डेट पॅकींग करतालो तो, आनी आमकां असलो मावा खवो पिड्यार जाल्लो मेवला। नाव सुंदर आहा पण ते सुंदर कशें ना फूड प्रोडक्ट सुंदर प्रॉडक्ट ना सुंदर फूड प्रोडक्ट हांगा जुळे आनी तेजे कडेन म्हाका बर्फी म्हणून हें मेळ्ळा, एक बर्फी म्हणून एक प्रोडक्ट मेळ्ळा। हो एक्चुली ते तुमी मावा म्हणून यूज करता ते पेडे करपाक। हितून तुमी पळयल्यार आतां हितून वेजिटेबल ऑयल यूज केला आनी वेजिटेबल ऑयल यूज केल्लो मावा ते पेडे करता आनी हे पेडे आमकां सगळे खावयता। इवन हे यूज म्हणजे वापरलेलो जो मावा आसा भायलो मार्केटांतलो तो कलेक्ट केला बरें हितून मिक्स करून तो परत घालता। इवन आय एम सस्पेक्टींग की ताणें एड केला वॉशिंग पावडर हितून शंकरपाळी आनी वर्सान इवन फटकी एड केल्या ताणें जिलेबीन हे चडशे आयटम तेजे विदावट लेबल आहा। हे सगळे जवळ जवळ 3 लाखाचो माल आमी आतां तेजो सीज केला। इवन थोडी आमी सॅम्पल्स काडटा तेजी आनी आमी तेजेर लिगल एक्शन घेतले एज पर द लॉ। सर तुम्ही आता म्हणलं की तितून शंकरपाळ्याक लागून वॉशिंग पावडर किंवा फटकी यूज करता, ती कित्याक यूज करता तुमकां दिसता? जिलेबीन ते फटकी यूज करता, जिलेबी ताका मागीर एक 15 ते 20 दीस घट्ट उरता। सपोज तेणी फटकी घालूना न्ही, वेरी नेक्स्ट डे जिलेबी तुमी घरा कडेन करून पळयात दुसऱ्या दिसा ती मोव पडटा। वेरेज हेंची जी जिलेबी केल्ली आसता ती 15-20 दीस घट्ट उरता। एकूच कारण फटकी घालता भितर। दुसरें म्हणटा ते शंकरपाळी फुसफुशीत जाता वॉशिंग पावडर घालून। वॉशिंग पावडर घातल्यार ती फुसफुशीत जाता। सेम फरसान पोरोसिटी येता ताका वॉशिंग पावडर घातला आनी ते घालिना जाल्यार ते घट्ट जाता। तुमी मोडून पळयल्यार जाता त्याला यूज करता आनी आमचे व्हेरी बॅड। इट इज व्हेरी बॅड। हे मानवी जिवनाक कितके हानिकारक असू शकता सर? हानिकारक निश्चितच आसा कित्याक वॉशिंग पावडर सारक्यो गोश्टी आमकां ते आमच्या पोटान वता आनी हे स्लो पॉयजनिंग जाता। आयज खावन फाल्यां म्हणना पूण इव्हेंच्युअली इट विल हॅव अ बॅड इफेक्ट ऑन आनी तुम्ही केला पळय ते योग्य केला कळ्ळें न्हू। कित्याक आमी हेच आमच्या भुरग्यांक खावयता व्हरून म्हणजे आमी मरपाचे अशे हे अशे भायले येतात हे आनी असो बिजनस करता आनी आमच्या पोटान असले विश घालता हे। सो तुम्ही जे कितें करतात ते फुडें करा, आमचो सहकार तुमच्या बरोबर आसा।